सगळ्यांक नमस्कार. 76th इंडिपेंडेंस डे आज आमी सेलिब्रेट करता आसाची पुरा जनाक वय ताजी विशय आसा. 76th इंडिपेंडेंस डे म्हूण सांगतना आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें इतली वर्सां जाल्ले आमगेले मनां दाखोवन आमी कितली स्वातंत्र्य जावन आशिल्ली म्हणजे वय तितले एक आलोचन करचें आसलो विशय. तशीच आज एक काशीमठ बेंगलुरांतू चातुर्मास प्रयुक्त पुरा जणे आमचे गेलेले आमगेले मठा रेग्युलरली येतले आनी विंगड जण कोणेय अशें पुरो घरा दाखोवन मते पण ती पुरा हाण घेवन सगळेच काशीमठ आजे अलंकार करता आसाची दिव पुरा लावन घेवन संजवाड नंतर पळोवचें मस्त छंद असता. सो पुरो जण उलोवसूं येता आशिल्ल्यार कसले राखचे यूथ ऑफ GSP मुखांतर तुम्ही बेंगलोर काशीमठा दाखोवन हे एक इन्फॉर्मेशन हांगा पुरा कशी प्रिपरेशन जाता आसा म्हूण घेवन पळयता आसाची. तशीची माये कशें आसा तुमी कितले वेळ दाखोवन घेवन तुमी हांगा पुराची आम्ही एक साधारण अर्ध घंटे दाखोवन हांगा आसाची कितली पणती एक सुमार 300 पणती बरे आसाची. व्हड व्हड दिव्यांनी पुरा हाडलेली आसाची. ताका पुरा तेल घालून पुरा अरेंज करता आसाची. वयाक आमगेले एक व्हड सौभाग्य म्हणले तुका ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಎಡೆಗೆ ಮುನ್ ಸಂಗುನು ಮೆಳ್ಳಾವರಿ ಯಾ ಸಕಡೆ ದಿವು 6:30 ಗಂಟೆಲಾಗಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಮಠ ವೈರಿ ಹಂಗ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತು ಸಕಡೆ लावचे पुरा एक लायक प्रोग्राम अस आमगेले एक व्हडली भाग्य म्हणलेकता. तुम्ही कितली पणती हाडला घरा दाखोवन आम्ही एक तीन दिवी पुरा हाडल्याची या पुरा पण त्यांना मठा दाखवून अरेंज केला आणि आम्ही एक दोन विंगड नमुन्याचे चंद डिझायनाची पुरा पण तिने घेऊन आयली. ओके असं तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय अमृतांगमय म्हणून सांगताची आमगेल कसनेची पाप असल्यार हे दिव्य मुखांतर वत काही ॲक्च्युली एक वंडरफुल इन्फॉर्मेशन हांव तुमकां सांगता म्हूण घेवन सांगल्यार हे दिव्य आसूची ताल बेसिकली आमगेल पुरा नेगेटिविटी काही ग्रीड अशें पुरो स्वार्थ कोप असल पुरा आसूचे आनी हे वाती आमगेल आत्म काही हे आमी बर्न केले तशीची ज्ञानक कತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ आमगेले कसन डार्कनेस आसा थंय देखून उजवाडा कಡೆ ज्ञान कಡೆ वच्चे म्हणून हे रिप्रेझेंट करता. सो आमगेले अशी नेगेटिविटी कंप्लीटली घालचे तसल शक्ती आमगेले दिवेक आसा. तशें घरांत तूं प्रतिदीस दिव लावका म्हूण सांगचे संजवाड नंतर दिव लावका म्हूण घेवन सांगचे तसल एक दिव लायत म्हणटा आमगेले मनाक कसा की एक शांती वय आसता. आमगेल मनांत एक नमुने समाधान आसता ते दिवे उजवाडा दाखोवन आमकां मेळचे. तशीच आमगेलो एकली सानी चल्ली आसा उलोवसूया. हाय तुगेलें नांव कसें न्हय? मानवी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है बैंड गली जाय नी वा सकाळ दाखोवन काम करतास न्हू तू कसं वाजयतास तू? 6th स्टँडर्ड. कितले वेळा आयले काशीमठाक? 12 o'clock आयली. हाय पुराची दिव लावचे आनी पुराची कितले वेळा करता अशें? अर्ध घंट जालो वा. ओके घरकड तू दिव लायत की अम्म लायता ना हांव कसले लावचे म्हणून. ओके थँक्यू. तू तुगेलो अम्म वा? ओके तू कशी दिसतास? म्हाका खुशी जाला पार्टिसिपेट करच्याक मेळ्ळी म्हणून बारी खुशी जाता. खुशी जाता कसं उलोक कळतं ना. काशीमठा तुम्ही रेग्युलर येता आसता? रोज सॅटर्डे संडे येता. सॅटर्डे संडे स्कूल असतं ना कमून येवचे जाय. ओके सो ॲक्च्युली मस्त अप्रूप अशें पुरो कार्यक्रम चलचे एक धार्मीक जावन घेवन आशिल्लें एक संस्थान अशें पुरो काशीमठ म्हणून उलोवका जाल्यार इंडिपेंडन्स डे दिसू आमी अशी पुरा दिव लायताची आमी पुरा भारतीय एक म्हणचे तसल एक फिलिंग येवचे तसले एक भावन येवचे तसल काम हांगा चलता आसा. तशी मिगेल माय वय आसा उलोवसूया. चंद दिवली पुरा घरा दाखोवन हाडला. कितली दिवली हाडले तुम्ही घरा दाखोवन? सुमार एक 11. हे आम्ही पेंट करयला. पेंट केलेलं. ओके हा कोण पेंट केलं सांगितलं? NGO चिलियन. ओके सो हा एक NGO चिलियन पुराची पेंट केलेलं दिवो ताणे ॲक्च्युली विकताची. तशीच आज हे चंद कोण घेऊन पुराची कलरफुल जावन घेवन दिसता असं वाती घालून ताल घालून पुरा चंद कोण केलेलं असं. कितले येदोळ ते कितली पणती तुम्ही पुरा वाती घाल्ले कसं घरा दाखोवन हाडलेले? सुमार पुऱ्या जाणां घरा कडच्यान हाडले हां आनीक तांगेल कितली दिवी की हे दिवी की खंयचे पेंटेड पुऱ्या जाणां तांगेल कॉन्ट्रिब्युशन आसाची. तुम्ही कसन हाडले? हांव हाडिल्ले हे दिवे आनी पितली दिवे. हां वाती हाडिल्ली वाती बुडोवंक घेवन हाडिल्ली
त्याला ते बुडवून येणं आणि त्याला हाडिलं ओके सो अशी घरा दाखवूनच पुरा हळल आसा सुमार 500-1000 वाती तश पुराची वाती पुरा हाणगेनु पणती हाणू मत्तीचे बेसिकली इकडे पितलेचे देवाक इष्ट म्हणगेनु आणि मत्ती एगेन इको फ्रेंडली आशिल्ले कಡೆ रुपेच वय हंग आमी पळयता आसाची दिवो नीलांजन अशें पुरो सनसनाची मस्त छंदस हे पळोवचे एक वय पळयाची हे अशी लायतन हाता दोन घेऊन कडेर एक व्हिडिओ काडया आम्ही अशीची मस्त छंद छंद दिवो आजंतू फुडली कालांत भोवशा आमी माती दाखोवन केलेले एक नॅचरली दिसत असेल दिवो मेळत आशिल्ले आतां आमकां कितले ऑप्शन्स जाय तितले आसा भायर शॉपांत वय रोडार वय आमकां मातयेची दिवो मेळटा ताका आमी पेंट करताची नमून नमून वार पुरो डेकोरेशन पुरो जाता आसता तशीची हांगवय आसा सनसनाची तूप घालेलें आसा तुप्पा वाती देवाक मस्त लायक म्हणटाची तुप्पाचे आमगेल कसं पाप असल्यार वय ते पुरा ताका निवारण जाता म्हणचे एक नंबीक वय आसा तशीची फूल आनी पुरा घालून घेनू हे दवरलेलें आसा सुमार देवस्थानांतू लिंबी वाती वय समेत करताची जाल्यार आमी हांगा पणती बेसिकली इंडियन इंडिपेंडन्स डे आमगेले भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचरण म्हणून सांगतना काशी मठांतू अद्धुरी जावन घेनू कितली जनरल रेस्पॉन्स आसा इतली हांगा पुराची आमी दिवली तशीची पण ती पुरा पळयता आसाची देवालेद्राक आनी सुमार पुरो प्रिपरेशन चलता आसा हे म्हणून गम्मत येरी घराचे एक दीपावळी फुडें आयला की म्हणगेन लेका तशी आमगेले सेलिब्रेशन चलता आसा छान दिसता आसत तुमी थँक यू सो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल कसं नाजी फर्स्ट ऑफ ऑल पुरा लोकांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे काशी मठात लायक जाता आय युजली कम ट्यूजडे वेनसडे ऑफिस उरता म्हाका सो वेनेवर म्हाका येता आमगेले कोंकणी पद्दती पुरा काशी मठाचे खाण जेवण उरू फेस्टिवल्स उरू फॉर एवरीथींग चांग आसता म्हाका आवडटा हेची आनी 9 AM म्हळ्यार केन्ना म्हाका सेवाचे केन्ना लायक जाता म्हाका पुरा मॉर्निंग टू इवनिंग हांव हांगा उरता सो आज कितले वेळ आयलीश काशी मठाक 9:30 तुमगे कुळार खंयचे कुडार मँगलोर मँगलोर सो तुमी आतां बँगलोरा सेटल जाल्लेचे ओके सुपर सो कशें दिसता इतली जना पुरा तुमी पळयता आसाची चांग दिसता आसा फेस्टीव अशी आसता दिपावळीशें दिसता सो तुमी कापड सिलेक्ट करतना आजी इंडिपेंडन्स डे ट्राय कलर्स आशिल्ले कसं नाही कापड सिलेक्ट करता अशें काही ग्रुप आसा व्हाईट ग्रीन ऑरेंज तिरंगा Oh. 24 hours द ब्लू वाव एक पिक काढला मागीर शेअर करता डेफिनेटली शेअर करायची तुमगे ग्रुप हांगा आस की हांगा आसा थंय ओके कडेर एक वेळा ओटूचे आमी फोटो काडया सो एक व्हिडिओ हे काडया ओके हॅव फन थँक्यू ओके गणेश भटमाम नवा नमस्कार भटमाम आमगेलो आजी स्वातंत्र्य दिनाचरण काशी मठांत चलता आसता तशीची आमी कशी पणती दिवो पुरा लावची पुराचे आमी प्रिपरेशन्स पळयले तशीच आमगेलो गणेश भटमाम आसा मस्त चंद रंगोली घालता आसाची रंगोली घालची वय एक आर्ट पुरा जन याना तांत वय घरांत बायल मनशी रंगोली घालून पुरा एक्सपर्ट जावन आसताची जाल्यार भटमाम तुमकां रंगोली कितली वर्स दोकून घालता आसाची आनी आयचे रंगोली हँड डिझायन आसका म्हूण कसं न्हयच आस की ರಂಗೋಲಿ म्हणटात हाका मंडाल विंगड रंगोली विंगड तसकून एक अशीच दिव दवरचे खातीर अष्टदळांनी घालून एक आणि प्रत्येक कलर वय ताची सिग्निफिकन्स आसता हे ग्रीन कलर अशें पुरो येल्लो अशें पुरो व्हाईट अशें पुरो आमगेले मना वयर एक इम्पॅक्ट करता ताचे बागे कसं सांगू इश्पावता त्या म्हळ्यार कलरांत सात्विक राजस तामस असो अशें म्हणाल आसता तांतो विष्णू संबंधी जाल्यार आमकां नीली कलर संबंध म्हळ्यार तामसी हाजेर नीली कलरार आमी घालतात मध्ये दळ म्हळ्यार तांबडे रक्तवर्णारी ब्रह्म विष्णू महेश्वर कशें आसा तशी श्रीमदेन तो हळदू घालतात हें ताका मंडलाक येवंक आशिल्ली रीत तशी ते कलर मंडला घालतना ते कलर घालका जाता
कितली पुरा इन्फॉर्मेशन आसा तशीच ही काशीमठांतू जवळ खंय जवळ फूड तुमी आसले देवस्थानांतू दीपोत्सव म्हळ्यार इंडिपेंडन्स डे तेस स्वातंत्र्य दिनाचರಣೆ तेस कसं तुम्ही सेलिब्रेट केलेलाच की आम्ही मंगळूरातनी इंडिपेंडन्स वेळारी एनी मंडलांनी सेलिब्रेट केलेलंच जाओ सो अशी आमगेले गंमत चलता असं बँगलोर काशीमठांतू दीपोत्सव स्वातंत्र्य दिनाचರಣೆ दिवसू तशी मस्त पुरा इन्फॉर्मेशन एक्सपिरियन्स असं पुरा आम्ही ऐकूचे असं तशी मस्त चंद रंगोली भविष्य तुम्ही एक वेळा पळोवका तशी काशीमठ बँगलोरा चातुर्मास प्रयुक्त सुमार पुराचे कार्यक्रम चलता असं एकडे नामपटणी पुराय जाता असं अनेकडे दिव पण ती पुरा लावणी प्रिपरेशन चलता सडेसा म्हणटाना दिव लावका कळोक जाल तशीच चंद कोंगेन काशीमठाची अलंकार पुरा कोण घेऊन मस्त चंद दिस तशीची खंयचे एक रंगोली आम्ही तवळ उलयल्या म्हणकीची प्रति एक रंगोली आकार कसं नासता पुरा आमगेल मना वयर एक इम्पॅक्ट असता तशीची भटमाम आमगेलो योगेश भटमाम असं भटमाम कसं ना तुम्ही सडयता असाची ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣ ಮೇಪಣ ಸೊಡೈತ ಸಚಿ ಹಂಗೆ ಎದ್ರಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಗೆಲ್ ಪೈಮೋಣಂಗೆ ಎದ್ನಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಸುಖಮ ಯಥಾ ವೈಕುಂಠ ನಗರೆ ಯಥಾ ವೈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರೆ ತಥಾ ಮದ್ಭವನೆ ತಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುನಾಸಹ म्हणू देवाला मी केदनाय प्रार्थना करता एक घरांत वेंकटरमण आले दया जाव कजलरी लक्ष्मीन तगेल वट असल्यार ते वैकुंठ म्हणून सांगून घेता तशी आज हांगा आमगेले संस्थान आराध्य देव जावन आशिल्ले व्यास रघुपती नरसिंह येद्राक इतले व्हड एक दिपोत्सव जातस हे दिपोत्सव म्हळ्यार केदनाय आमी अज्ञान दूर करचे खातीर आमकां ज्ञान मेळचे खातीर देवाला आराधन करची अशी एक दिव जळेल म्हणून जाल्यार आमगेल कसल काळोख असल्यार एक काळोख कितलीकी वर्स दोकून आशिल्ली जाल्यार एक दिव्यान आयली कुडले हांव मस्त वर्स दोकून आयलो म्हणून सांगू जायना इता म्हळ्यार त्या क्षण मात्राचेर ते अंधकार दूर वता तशी हांगा सक्कड कडेन देवाल येद्राक दीप जळोवन घेवन देवाक विशेष जावन घेवन संतोष करता असची आनी देवाल अनुग्रह समाजा मेळका म्हणल्यार कितें जावन स्वाम्यान हें मार्गदर्शन दिलां तशीच हांगा वेंकटरमण आसून घेवन तागेले पायमुळांत ती लक्ष्मी नसोका आनी ते लक्ष्मी म्हणली कुडले खाली दुड्ड मात्र लक्ष्मी न्ही आमकां आरोग्य लक्ष्मीची आमगेलें जीवन लक्ष्मीची आमगेलो संसार लक्ष्मीची तें एक धन आमकां चांग जावन आसा म्हणून जाल्यार घरांत केदनाय संतोष आसता तो संतोष आसा म्हणून जाल्यार मनशाल जीवन सार्थक जाता ताजे खातीर जावन आज आमी हांगा काशीमठ संस्थानाचे शाखा मठ जावन आशिल्ले बँगलोरा भितर स्वाम्याल हे एक चातुर्मास पर्वकाल मात्र न्ही आतां अधिक मासांत दीपदान अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून सांगला तशी ह्या एक संदर्भाचेर देवाक दीपज्योती लावन घेवन आमगेल कसले जन्मांतरा दोष असल्यारी निवृत्ती कर देवा आमकां चांग ज्ञान दी देवाल विशयांत भक्ती दी गुरुल विशयांत आमकां प्रीती दी देवाले गुरुले सेव करता सल भाग्य दी म्हणून सकाळांनी मागून ह्या दीप प्रज्वलन केलें मात्रान आमगेले समाजाचे मात्र न्ही आमगेले देशाकची चांग नमनेचे सनात धर्माचे कसल ते एक चांग एक मालगड्यान चोलन येईल संस्कार आचार विचार आसा तें पुनरुत्थान जावं तशी देव अनुग्रह करो म्हणून देवा लागी प्रार्थना करताची हें कार्य आमी करता आसाची हें एक विशेष जावन आशिल्लें रंगोली म्हणटाची जल तितले चलये चेडू आनी बायल मनशान करचें जाल्यार आमगेलांतू एक दैवीक कार्य करतना देवाले कसले एक हवन पूजन करतना यंत्र म्हूण करताचें भूसंदर्भ देवाक आराधन करचें तांतू यंत्रांतू अमके तशी दळ जावका अमके तशी कलर जावका सकड आसा जाल्यार हें एक चित्ररुपाचेर लक्ष्मीक सोडवायता आसाची हें पूर्ण जाले नंतर तुमी पळोवन ताजे आनंद घेया म्हणून सांगचे मस्त खुशी जाता अशी पुरा आमकां इन्फॉर्मेशन दिसताना तशीची भटमाम तुम्ही आता कडेन कानगडे दाखोवन योगेश भटमाम आमगेलो आसा तशीच आमगेले महालक्ष्मी पद्मावती हांगा आमी पळयता आसाची विष्णूले पांया मुळांतू श्रीनिवासाले पांया मुळांतू तशीच इतली पुरा चंद कोण इतली कलर्स पुरा तुमी घालता आसाची जाल्यार हाची फूड हे रंगोली कसं तुमी स्केच घाल घेतला की कसले ना म्हळ्यार कसं मनान तूं देवान कसं दिलेलें एक प्रेरेपण प्रकार आमगेले योगेश भटमामान कसले मनान एक स्केच केल्ले ताका आमी सकड जनान ಒಟ್ಟು मेळून तांतू रंगाचे म्हळ्यार कलर घालता रस्त्यांची आमी देवाला मागचे हे केल्लेले कसले एक दैवीक जावन आशिल्लें देवाले योग्य जावन आशिल्लें रूप तांतू भितर चित्रणां भितर येवका आनी हे सगळी देवा वरी आमी देवाला सन्निधी इतके मात्रान आयचे दिवसारी सगळे दीप प्रज्वलना उद्देशान केल्लेले एक लक्ष्मीले एक दर्शन घेतिल्ले कडेन सर्व जनांगेली समस्त मनांतली इच्छा देवान पूर्ण करून दिवन हे आयचे दिसार जेवचे आशिल्ले अधिक मासांतले हे चतुर्दशी अमावासी पर्व कालार स्वामींगेले मनांतली इच्छा तिकीत हे दीप प्रज्वलन केलेले कडेन सगळे लोकांक बरे जावन कल्याण जेवो म्हणून देवाला मागून घेतात
तुझे हांगा मस्त कलर्स यूज केला खंयचे कलर यूज करून ना म्हणून घेना सर आमी चेडमण काळे कलर यूज करचे उणे जाल्यार ताका एक बॉर्डर काळे कलरान दिल्यार मात्र हायलाइट जाता हायलाइट जेवचे जाल्यार जेवतीतले बाकी कलर घाल न्हू हे पुरण करच्या पळयतरच तांची ओके धन्यवाद हांगा आमी बँगलोर काशी मठाचे रेग्युलर जावन आशिल्ले वॉलंटियर्स पुरा आज सकाळी आयलेले हांगा आसाची आनी आतां पुराची फुल्ल अलंकाराक रेडी करता आसाची आमगेले हॉट सोमेले व्हडली फोटो आसा तशीची आमगेले आतां स्वामी बैशीत आसले आसन मागीर तुमी पळयता आसाची तशीची पुरा पटण आनी पुरा जाता आसा तशी एक कडेन वॉलंटियर आसा काशी मठ चंद करचे खातीर फुल्ल अलंकाराक पुरा तयार करता आसाची
जो घरान तू एक फंक्शन अशें पुरो कडे घरा बायल मनशां आयली म्हूण जाल्यार वय अशें पुरो काही आमगेले आज इंडिपेंडन्स डे फ्लॅग हॉयस्ट करता समेत त्या फ्लॅगा भितर फूल घालून आसताची फूल तितले एक पॉझिटिव्हिटी सात्विक एकता रंग स्प्रेड करता म्हणजे एक नंबिका तशीच हांगा सुमार जन प्रति दीस ह्या एक जागांतू आमी फूल घालतले मस्त बायल मनशाक पळयताची तुळसी पुराची एक हार करची पुरा पळयता आसताची मस्त चंद चंद तका दोर आनी पुरा घेवन घेवन तांगेल घरा दाखोवन हाण अशें पुरो हांगोय आसता पुरा चंद करून घेवन फूल घालतून घेवन एका पशी एक वीक चेकवाय दवरे तितली चंद आसत तितली टाईट जावन नीट जावन घेवन पुरा करता आसताची सो आतां संगीता प्रभू आमगेले आसाची सो कितली वेळ दाखोवन तुम्ही फूल घालता आसाची आज आम्ही साधारण दनपार तुकून पूल गंतू सुरू केला पूर्जने सकाळ तुकून सुरू केला हांव दनपार येयली सो हांव दनपार तुकून बसला आज कोण की मस्त पूल हाडला आमगेल वेदव्यासाक पार्थसारथीक पुरा भरती पूल घालू आसा आज पुष्पालंकार सेवे आसा दिपोत्सवाक तशें आमी पुरो ओटू बैसून नमुनवार घालतीत आसा एक माळ करता जाल्यार तुमकां कितली वेळ लागता अंदाज कर न्ही आता तशें स्टॉप वॉच दवन घेवन पळय तशीच आमगेल पुराजनालय मोगाची कस्तूर माई सो कस्तूर माई तुम्ही केन्नाय हांव तुमी पळयतना देवाक फूल काशी मठान तू सगळे रेग्युलर आज आता चातुर्मास चलता आसाची मस्त जन वॉलंटियर्स येताची जे काशी मठा कसने पूज असो कितले जन येनशी असो कस्तूर माई मात्र थंय आसता आनी फूल वय चंद करून घालतूच अशें पुरो तुळस दिवचे अशें पुरो मठात सुमार पुरा काम वॉलंटियरली करता आसता फुल्लाच लीडर ही सगळेची कशी गांतुका कसं सांगता म्हणून पुराच ह्या मॅडमा दाखवूनच आमकां पुरा इन्स्ट्रक्शन्स मेळचे कस्तूर माई आज सांग कितली वेळ दाखवून फूल आज तुम्ही घालतीत आसाची आम्ही सकाळी 8:30 सुरू करताचे 8:30-9 येता येवन हांव राधिका भट ती येता आणि राधिका प्रभू ती सकाळी येता ती तांगे स्तोत्र नंतर 9 गंटे फूल घालतच्या बसताचे आम्ही साधारण दनपार जेवण खाण सोळा बाकी वेळा हांगा फूल घालतीत आसताचे ते परमोळ वय तुमकां इश्ट जातकी म्हणून ओके संजवाळ ते देवाक फूल घालतीत आसताचे रेग्युलरली सो कितले जन वॉलंटियर्स येवन घेनात सांगू जायना आईल साधारण कोण आयल्यार फूल घालतूची इश्ट आशिल्ली पुरा जन घालतीताचे कोणाक हें म्हणना चंद कोण घालतीताल्यांक आमी आपापून दिताचे मागीर साधारण घालतीताल्यांक चिके शिकयताचे ಸ್ವಲ್ಪ शिकोवन तांणी घालतूच म्हणून करता शिकोवन बड्डी दोन शिकोवचे आस की तुम्ही बड्डी धरना जोर करता समाज शिका म्हणून टफ समज शिकायचे कसं नेश घालतीला म्हणून म्हणता हे चंद आई फूल घालतूचे फूल माळून घेवचे आणि देवा फूल दिवचे मस्त चंद पुरा तुम्ही स्वल्पळाना फुला अलंकारू हे दीपोत्सवा टायमारी तशीच आईचे हे विशेष कार्यक्रम पुष्पाची पूज समेत आसा फुला पूज समेत पुष्पालंकार समेत पुरा तुम्ही स्वल्पळान पळयताची पुष्पा एक मस्त व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी हँडल करता आशिल्ली माम दिनेश माम म्हणून सांगताची दिनेश नायक माम देवाक फूल अलंकार करताची फूल पुरा सिलेक्ट करताची स्वामेक दिवची तसल फूल देवाक अलंकार दिवची फूल प्रत्येक वय स्क्रीनिंग जावन हंग पुराची लायकच की ना खंयची फूल खंयची ती स्वचका कितें कसं म्हणून कंप्लीट डिटेल्स आमकां पुरो गोतू आसना मोस्ट ऑफ द टायम्स आमी लायक तेजी देवाक एक फूल दिल्यार जाल्लें म्हणून न्हू जाल्यार स्वामीन अलंकार करचे फूल कसं आसा तें पुरा सिलेक्शन प्रोसेस आनी तेजे वयरी कितली लायक आसा फ्रेश आशिल्ली फुलां हे पुरा सिलेक्ट करचे एक व्हडली जबाबदारी हे मस्त मोगारी आनी खुशेर करता अशी दिनेश नायक माम आमगेलो आसा आईची कसन तयारी चलता आसा आता फुलां अलंकारात थोडे दीपा अलंकाराक आता फूल थोडे रेडी करता मागीर पूजे फूल तुळसी पुरा उतरा येता फूल खंय दोकोन येता तुमकां आमकां हांगाच बेंगलोराकच पुरा जनाय हाण दिताची वय सो तई फूल घालतून तुमकां हाण दिताची कडे तुम्ही पळयताची समाज की ना चांग चांग वायट कसं पळोवन ते दवरचे कितले नमुने फूल जावका स्वामे देवाक अलंकार करता कितले जाता देवान हाडोवचे मिनिमम इतली फूल आसका मग कसं नासकी मस्त ते सांगू जायना कितलेच मस्त आसता आता तुळसीच कसं करता आसा तुम्ही हो तुळसी कसं करता तुळस उतरावन चांगची तुळस उतरावन देवा अर्चन करूक रेडी करता तुम्ही फुलामध्ये तू असता आमकां मना बेजार जाल्यार वय फूल के आमकां कोणे बर्थडे कोण अशी गिफ्ट केल्यार करना कसं की एक मना समाधान आसता तशी फुलामध्ये तू समाधान म्हळ्यार चांग आसल्यार आमकां ते समाधान आसा देवाक चांग कोर काम ओके ते स्वामीला अनुग्रह देवाला धन्यवाद
गेला निकिता केली आम्ही राजेश भट मामाचं कशी फुलाचे प्रति एक स्क्रीनिंग जावन न्हू स्वाम्याला आतां पावत की तशीची ते देवाक व्यास रघुपतीक आनी पुरो देवाक दिवची तसं पुरा वाती कंप्लीटली नीट जावन घे न्हू एक आरती गावन दिवची राजेश भट मामान कशी पुरा कितली वाती कंच नमून आरतीक कितली वाती घालका ते पुरा तुमकां गोत आसता सकाळी एक आरती मध्याह्नाक 5 आरती रात्री 5 आरती प्रतीचे आता ह्या प्रत्येक आरतीक एक नाव असणार हे सन आरती कसं म्हणतात दीप म्हणजे दीप दाखवचे हा बाकी पंचारती बाकी पुरा आरती कंची होड लास्ट दिवचे ते नवरात्रींत कंबा आरती असं चक्र शंकुचक्राची आरती आसा हे नवरात्री कडची सेपरेट आता आमकां चढती पुरा जेन्ना डावट आसा घरकड आमी दिवू लायतना जो आरती दाखयतना 4 वाती घालका 5 वाती घालका म्हूण सांगता नाही दीपम माग 3 वाती दीपम मात्र 3 वाती बाकी पुरा आमकां ते आरती सेटिंग आरती कितली वडी आसा तितली आरती तांची आता मी घरा करचे एक सन दीप आरती म्हणून जाल्यार कितली वाती 3 घालका की 4 घालका दीपाक 3 बाकी पुरा आरती त्या साईज दीप मात्र 3 आरती ताजेर 4 घालूं ना तुम्ही कितले वर्स दाखवून ह्यांची काम करता सचिन अशी देवाक स्वामीक आरती पुरा रेडी करचे 5-6 वर्ष ताजे फुडा हरिद्वार हाका आशिल्लो खुशी जलवलो धन्यवाद बैंगलोर काशी मठान तो चातुर्मास प्रयुक्त आज पार्थसारथिक दीपालंकार वय चलता पुष्पालंकार वय चलता आनी आमगेले स्वातंत्र्य दिनाचरण वय भारतीय संप्रदाय सनातन धर्म म्हणून सांगतना आमी पुराची एक म्हणचे तसले एक भावन सृष्टी करचे तसले एक अद्भुत कार्यक्रम हांगा जाता तशीच आमगेलो प्रख्यात गायक पुत्तूर नरसिंह नायक मामासाची आज दीपालंकार जाता पुष्पालंकार जाता तशीच सप्ताह समय चलता अधिक मास आनी भाई म्हणटा जावन होता कशी हाजी पुरा प्रिपरेशन चलता आणि आईची दीपालंकारा विशेष कसा नसता आता आमगेले सप्तो आणि अधिक मासा भजन अशी 23 दीस आम्ही 12 घंटे प्रति दीस 12 घंटे भजन केले 23 दीस सगळे अधिक मासात 23 दीस 12 घंटे भजन सकाळी 8 तकून रात्री 8 ताई आता आखिर 7 दीस 24 घंटे आणि 7 दीस 24/7 सप्ताह एक खुशी कसं म्हणणारी मस्त भजना मंडळी आयली परगांवात कोण खंय तो कोण आयले मुंबई केरळा मागीर आमगेले करावळ केला दिला
भजना मंडळी फुल्ल आयले आनी तांणी आनी तांगेले एक सहकार इतल्यास की कोणेय कसले तांकां कसल आमी व्यवस्था केला त्या व्यवस्थाची मस्त चंद म्हणून लेखून तांणी आनंद घेवन चमकलेला आसा ती आनीकय येवचें आसा आनी आज हाई 2 दीस वरला मागीर मंगळारा मंगळ आसा ताचे मध्ये तूं आमकां स्वाम्यान मस्त पुरा मार्गदर्शन केलेलें आसा आनी स्वाम्यांक हें चातुर्मासा ओट्टू आमगेले जनाक तांगेले मनात कशी आध्यात्मिक एक शक्ती वाडूका तांणी देवाल बगे चिंतन करचें तसलें कसलें एक तांकां चिंतन येवका म्हणून एक विचारांत स्वाम्यान मस्त मार्गदर्शन दिलेलें आसा ताजे प्रकार आमी चलता आसा ती ताका समजावन एक पयरी 13 तारीखेक आमगेले नगर भजन दिंडी जाले एक स्वाम्याले देवान दयेन चंद्री तीर गेले ते भारी चंद्री तीर चल्ला ते सगळ्याक आनंद मेळ्ळा ताजे कसले एक भजन म्हणून आमी मार्गार वतना एक संतोष एक विंगडाची एक त्या जाल्यार दोनीच कशें म्हळ्यार एक पोलीस इन्स्पेक्टर गेलो तांणी म्हणाले ते तुमगेले समाज मस्त एक शिस्तबद्ध आसा आमकां चड काम जाय न्ही कॉम्प्लिमेंट तो सांगता आसा तुमीची जागृत घेता आसा ती लेफ्ट सायडात वचा ती म्हण सांगता आसा ती म्हण पुरा ते आमकां मस्त खुशी जाली एक तशें जाल्यार भितर आमगे नगर भजन दिंडी एक नमुन्याचे यशस्व स्वाम्याले कृपेन देवाल दयेन जाल्लेलें आसा आनी आज ही स्वाम्यान दिपालंकार करूं सांगिल्ले वैरी वेदव्यास देवा लागीं तशेंच हांगा पार्थसारथी देवा लागीं इथाक म्हळ्यार एक आज आमगेले स्वातंत्र्य मेळ्ळेलें तसले दिसू आमगेले देशांत स्वातंत्र्य म्हळ्यार आमकां आमगेले राष्ट्रभक्ती देवाल भक्ती म्हणकेच राष्ट्र देवूची प्रति एक मनशाक म्हणटना हें राष्ट्रभक्तीची आमी एक कशी दाखोवं आमगेले मठांत आमी कशी दाखोवं येता म्हळ्यार राष्ट्राकय रक्षण करतलो परमात्मो न्हय राष्ट्रय श्रीरामचंद्र सांगता कसं म्हळ्यार लक्ष्मणान हांगा रावणाल वटू युद्धांनी जावन रावणान मरतरीच त्या सगळेची साम्राज्य रामाल अधीन येतना लक्ष्मण सांगता आमी वपास कसल्याक अयोध्ये वच्चे आमी अयोध्ये वच्चे अगत्य ना लंके तुराभ्यत न्हय आमगेला अभ्यास न्हय म्हणटना परमात्मा सांगता जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपी गरीयसी म्हण आमकां कसले एक देवान जन्म दिलेलो जाग आसा ते आमगेले राष्ट्र खंयचे आसा पळय ते आमकां स्वर्गा पशी होड म्हणून परमात्मा श्रीरामचंद्र सांगता तसल श्रीरामचंद्राल आराधनाची आमगेले मठा चलची व्यास रघुपती म्हळ्यार वेदव्यास देव कसले ज्ञानाचे देव तो ज्ञान दिवचे खातीर अवतार घेतील तसल परमात्मा वेदव्यासू आनी एक आमी जिवनांत कशी चोलका म्हणून चोलून दाखयले तसले परमात्मा श्रीरामचंद्र म्हणटना त्या देवाला आराधने मुखांतर आमी आमगेले राष्ट्रभक्ती आमगेले स्वातंत्र्योत्सव एक आराधन करचे म्हणके दिव उजोळोची सगळेची परमात्माक आमगेले मठांत पार्थसारथी याद्राक तशीच व्यास रघुपती नरसिंह देवाला याद्राक दिव उजोळोची दिव केन्नाय कसं म्हळ्यार एक ज्ञानाचे संकेत केवल उजवाडाचे संकेत न्हय ते ज्ञाना संकेत ज्ञान म्हळ्यार कसलें हांगा आमी मठा येवचे कसलें म्हळ्यार आमकां देवाल बगे ज्ञान जावका म्हण संवसारांत आमी कशें जीवन करता वृत्तींत कशी आमी एक आमगेले जिवनांत कशी गळिके करचे आसा पळय संपादन कशें करचें त्या संपादनाचें एक ज्ञान त्या विंगड ते आमगेले नित्य जिवनाचें तें न्हय जाल्यार देवाल बगे कळूक आमगेले तत्वा बगे आमकां कसले म्हालगड्यान सनातन धर्मांत हजार वर्सां सांगिल्लें आसा त्या पुरा ज्ञानाचे संकेत जावन हें दिव जळोवचें आपापयेची इतली जनांक घेवन दिव जळयतना खंय कितें कडेन तांकां मना दिसता आमकां न्ही मुखारसून आमी अशी चोलका म्हणल्यार एक मना दिसू प्रारंभ जाता पळय ते एक मठा केन्नाय येतले की आनी देवाल आराधन करतल्यांक ते वाडटा नातिल्यांक एक फस्ट मॅट मेळटा तशी स्वाम्यान सगळ्याक एक भक्तीचे एक वाटेर हाडटा आनी तांकां देवाल बगे ज्ञान मेळटा त्या ज्ञानाची दिव तांगेले भितर जोडटा ताजे खातीर भायर सगळे मठांत दिव जोडचे त्या दिव पळयतना आमकां मस्त आनंद जाता इताक म्हळ्यार कसो इलेक्ट्रिसिटी आसता रे आमी दिव्या मुखार देवा पळयतना ताजी मेळचे एक आनंद विंगड तशी ताजे खातीर हें एक आज दिपालंकार परमात्माक समर्पण जाता आसा सक्कड भजकान मुखांतर सक्कड तांगेले घरल्यात कोण दिवो की पणती की पुरा घेवन आयल्यात कसकसल आसा तांगेले घरले आशिल्ले कसले पितले दिवो की न्हय रुपया दिवो की आनी पणती
मातये पणती पुरा घेवन आयलस कसले म्हण म्हळ्यार त्या एक नमुन्याचे चंदाय हाडचे खातीर सकडान मेळ्ळो आमगेले घरले आमी कितलेय करूं परत जाल्यार सकडान मेळ्ळो एक करचेच पडे ताजे एक चंदाय विंगडस ताजे खातीर एक आनी आतां पळय फायनल पळय आमगेले हे सगळे श्रावण मासाचे भजनेचे एक मंगळ येता सप्ताहाक एक मंगळ येता ते मंगळ येतना सकड परगांवात कोणूय मस्त मंडळी आयले आसा ती स्वल्प जन आमगेले दिंडीचे तरी वतांनी वचन तिला आमी मंगळ जावन वता ती म्हणून मस्त प्रितीन राबिल्ली आसा ती तशी परा दनपारा पुजेताय आसता तेन्ना मंगळाचरणा वेळा आमी कशें करता म्हळ्यार हांगा एका 12 घंटे नंतर पुरा मंडळी कितली मंडळी आयली आसा पळय तितली मंडळीच्यान ओटू बैसून भजन करचें एक मंडळीच्यान 1.5 की 2 घंटे म्हणलें मस्त चेंद जावन आयला जाल्यार परा मंगळा वेळार सकड कितली मंडळी हांगा प्रेझेंट आसा ती उपस्थित आसा ती तितली मंडळीच्यान ओट्टू बैसून म्हणचें कसलें म्हूण म्हळ्यार आमी आमगेले एक GSB समाजाचे भजक एक आनी आमी आमगेले स्वाम्याक आमगेले मठाक आमगेले देवाक निश्ठ म्हूण आमी एक दाखोवका न्हय देवाक तस स्वाम्याक तस जाल्यार आमी ते एक आमगेले मना समाधाना खातीर आमी दाखोवचें आमी पुरा ओट्टू आसा ती म्हणटना स्वाम्याकी देवाकी आनंद जाता देव केन्नाय आमी केन्ना ओट्टू सकड मेळून प्रितीन करता पळय तेन्ना परमात्मालो अनुग्रह चड आसता हांगा दिसता आमी हांगा प्रतिश्ठ जातारी हांगा इतली जन प्रदर्शन काडटा ती वैर भजन जाता वैर पारायण जाता हें पुरा पळयतना आमगेले पार्थसारथी पळयतना खंयचें एक सान्निध्य देवान आमकां गुरून करून दिलेलें आसा आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान त्या परमात्मा पळयतना इतली खूश जाता इता म्हळ्यार तो कृष्णम वंदे जगद्गुरूम तो सगळे जगत्याक एक ज्ञान दिलेलं तसं परमात्मा एक वेदव्यासू कृष्ण तवय कृष्ण हवय कृष्ण तो वासिष्ठ कृष्ण व वासुदेव तसं लेख कृष्णा लेख सन्निधी रे हें पुरा चलतस कितले अद्भुत विचार नव्हे तशीची आमगेले एक उतर आसा आमी देवाक दिवू लायता आसतना आमगेल भितर आशिल्लो दिवू जागृत जाता म्हणून न्हू देवाल येताक तशी देवाल नामस्मरण करताची दिवू लायची दखून आमगेले मना आशिल्लो भाई ज्ञान जागृत जावचें अशें पुरो आमगेले कसं पाप असल्यार वय सगळें वता म्हणजे एक नंबिका तशीची मस्त पुरा कार्यक्रम काशी मठा चलता आसा आनी की मस्त साना जावन सांगा म्हणून जाल्यार इतली पुरा एक मैन दखून की चड जावन काशी मठान प्रति दीस भजन चलता आसा पुष्पालंकार अशें पुरो हांगा पार्थसारथी पळयतना दोळ भरून येता इतली पुरा पळयता आसतना एक विशय सांगितलं मस्त जन सायकोलॉजिस्ट म्हणटा आसताची तुमी वाराक इतली काही जो भायर वचून येची लायक वायब्रेशन आशिल्ले कडेन वचची म्हणून एक वेळ तुमी काशी मठाक हांगा येवन देवा पांय पडल्यार तुमगेले आशिल्ले पुरा कश्ट विसरून वता म्हणजे एक गॅरंटी आमी दिवयता तसले एक सात्विक तरंग हांगा आमकां मेळटा आसा आनी हें पुरा आमी अनुभव सुद्दां आसाची तो एक खुशी विशय धन्यवाद काशी मठ बैंगलोर चातुर्मास चलता आसा तशीच आमगे कसं एक कार्यक्रम होड जावन चलता आसता जाल्यार गुरुदत्त प्रभ मम्माल कसं एक कॉन्ट्रिब्युशन आसता तांगेले फार्म हावसा दखून फार्मा दखून कसं तरकारी पेटोवचें पुरो पळय तितले जाल्यार आमगेले एक फंक्शनाक पळय पत्रोडे पान हें ते पुरो आमगेल खाण जेवणाक तुमी पेटयलेलें आसा तशीच काशी मठान तो चातुर्मासा वेळेली अधिक मास आयल्या निमित्त 5 महिने पुराची प्रिपरेशन चलता आसता जाल्यार मस्त जन भक्त येवन वता आसाची स्वाम्याक भेटून वता आसाची देवा पांय पडून वता आसाची आनी परगांवतल्यान मस्त जन आयलेले आसा तांकां पुराची अकोमोडेशन राबचेक पुरा संपूर्ण जन मस्त लायकून वेवस्था केलेलो आसा म्हणून मस्त जन सांगून वताची हाजी बगे तुमी कसं आसा सगळ्यांक नमस्कार स्थानदेव पार्थसारथीलागी तशीच आमगेले स्वाम्याले आशिर्वादान स्वाम्यांगेला चातुर्मास भारी विजृंभणेन चलता आसा आमकां तुमकां गोत आसलें की अधिक मासांतू आमी भजना कार्यक्रम विष्णू सहस्रनामाचे कार्यक्रम रामनाम जप तसं मस्त कार्यक्रम आमी घालून घेतला तांतू 7 दिवसाचें सप्ताह आमी स्टार्ट केलां नरसिंह नायक मामाले पुत्र नरसिंह नायक मामान ताजे मेल उत्सवार घेवन भारी चंदारी सप्ताह जाता आसा 24 गंटे हांगा ताळ्याचे शब्द येता आसा त्या भजने त्या सप्ताह भाग घेवका नवे अधिक मासाचे भजनेक नव्या कार्यक्रमाक भाग घेवका म्हणून आमगेल्या राज्याचे मात्र न्हय परराज्या दुखून केरळा दुखून बॉम्बे दुखून गुजराता दुखून मागीर दिल्ली दुखून आनी कर्नाटका विविध जागे दुखून मस्त मंडळी चलता आसाची तांणी एक सेवा रुपार येतना आमी तितले प्रिती विश्वास दवरून स्वाम्या वयरी आमगेले मठा वयरी तितले प्रिती विश्वास दवरून तांणी खंयची बागा दुखून तांणी येतना आमी हांगा बेंगलोरच्यान तांकां एक रायक आमी आदरातिथ्य दिवका तांगेले आमगे वास्तव्याची जायतगी तांगेले खाण जेवणाचे विशय जायतगी आमगेले ते कर्तव्य म्हणून हांव एक रिसेप्शन कमिटी हेड जावन हांव आमी पुरो एक आमगेली टीम तांकां जावपाक जालें वास्तव्य जावपाक जालें सौकर्य
आनी तांगेल पुरा बेकू बेडा कसं सांगताची आमी त्या पळोवन घेता आसाची कित्याक म्हळ्यार तांकां तांणी खूश पावल्यार आमकां एक मना खुशी बेंगलोरा येवन आमी लायक सेव केलें ते तांकां बेंगलोरच्या जनान आमकां लायक आमकां सहकार दिलो म्हणाल एक आमकां एक मना खूश आसता तशें जावन आमगेलें खंडीत आमकां कितलें आमकां जत्तगी तितलें आमी विंगड मंडळींच्यांक विंगड आयिल्ले इवन सेवादारांक आमी पुरा तांकां तांगेल्या बेकू बेडा पळोवच्याक आमी ट्राय केलां तांकां पुरा समाधान संतोश आसता म्हणून हांव लेखतां आनीकय जाल्यार कोणीय तांणी खंयच्या गांवांत दुखून येवं जाल्यार आमी दोन नंबर दिला त्या नंबराक तांणी कॉन्टॅक्ट करूं तांणी कॉन्टॅक्ट केल्या तेन्ना आमी खंडीत तांकां आमी तांकां राबची वेवस्था जायत की ना बेंगलोर म्हळ्यार एक व्हडलें शहर आतां गांवां जाल्यार एक सना गांव खंय देवस्थान खंय म्हळ्यार कोणूय सांगताचें हांगा तशें न्ही भारी व्हड गांवांत तूं मस्त ट्राफीक आसता कशी कोरकाम गोतना रेल्वे स्टेशनांत येता आसताची आमी 3 घंट्याक 4 घंट्याक सकाळचे आमी व्हेकल पेटोवन तांकां म्हळ्यार मस्त जन ऑटो आयल्यार मस्त तुका गोत आसल्यार म्हाका खंय व्हरचें कसलें ज्यो हें आसता तांकां कसलेंय रितीन तोंदरे जेवचें ना ज्या म्हणून आमी आमगेले व्हेकल्स पेटोवन आमगेले चरक्यान रात्री 2 घंट्याकय चमकलेलें आसा रात्री सकाळी 4 घंट्याकय चमकलेलें आसा खंयचे रितीन तांकां तोंदरे जायना तशी आमी तांकां मठाक नावा तांगेले खंयची ताणें आमी लोकेशन एकोमोडेशन प्रोवायड केलां थंय व्हरचें आमी वेवस्था पुरा केलां अतिथी देवो भवा गुरुदेवो भवा म्हणून आनी प्रसंगताची त्या पुरा काशी मठान तूं पालन जाता अशें आमी हांगा पळयता ह्या काशी मठान तूं चातुर्मास प्रयुक्त मस्त पुरा कार्यक्रम जाता आसा ताचे पुरा हायलायट्स तुमी पळयता हांगा दवरता पार्थ सारथी लेद्रा आसाची काशीमठ बेंगलोर चातुर्मास प्रयुक्त आणि आईचे स्वातंत्र्य दिनाचरणे प्रयुक्त काशीमठान तूं दीपालंकार पुष्पालंकार पुरा जाता आसा पुष्पपूज समेत आसा हांगा दिपा पकली फुलां पकली पुरा गांगेन चंद कोण रंगोली वैरी घालची पळयता आसाची फुल्लाची रंगोली ताज्यो तूं हांगा पुरा कडेन स्टँडा वेवस्था केलेलो आसा वैरी सोमेल हॉला लेगीत जावन अशें पुरो पार्थ सारथी लेद्राक वय हांगा सुमार स्टँड्स पुरा दवरला आनी चंद कोण हांगा दिवू लावन गेनू अद्दू पणती पुरा दवरून गेन आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ आमी दिव लायताची पुरा लाइट्स ऑफ जावन गेनो ते पार्थ सारथीक दिवे लायट आनी दिवे उजवाडान पळोवचे एक चंदाई विंगड वाट
प्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रीनिवास गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द आपद्बान्धव गोविन्द अनाथ रक्षक गोविन्द आपद्बान्धव गोविन्द अनाथ रक्षक गोविन्द कार्कळपुरवास गोविन्द पडुतिरुपतीश गोविन्द कार्कळपुरवास गोविन्द पडुतिरुपतीश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द। ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ಪರಾಜಗಿರಿಯಪ್ಪತಿ ಮಪ್ಪನೆ ದರ್ಪಕ ತಾತನೆ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೀತ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಧವ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದ ಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಮಾಧವ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದ ಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತವ ಪಾದದ ರುಶನದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತವ ಪಾದದ ರುಶನದ ಹಾದಿಯ ಕಾಣದದೇ ನಾ ದ್ರೋಹಿಯಾದೆ ಆ ಸರ್ಪರಾಜಗಿರಿಯಪ್ಪತಿ ಮಪ್ಪನ ದರ್ಪಕ ತಾತನಿ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೀತ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೃಢ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಬೇಕಲ್ಲದೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವುದೇನು ಜಡ ಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಣಪಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಬೇಕಲ್ಲದೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವುದೇನೋ ಜಡ ಜನಾಭ ಕಡಲ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಕಡಲ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಪಡುತಿರುಪತೀಶ ರವಿಕೋಟಿ ಭಾಸ ಆ ಸರ್ಪರಾಜಗಿರಿಯಪ್ಪತಿ ಮಪ್ಪನೆ ದರ್ಪಕ ತಾತನೆ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೀತ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಮರಿವರ ಗಂಟಲಗಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಮರಿವರ ಗಂಟಲಗಾಣ ಹಿಡಿದೋ ರಾಮ ಕಲಿಯುಗದೋಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಕಲಿಯುಗದೋಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ
ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದೆನ ಬೇಡ ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದೆನ ಬೇಡ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳ ನಾನರಿಯೇ ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳ ನಾನರಿಯೇ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಗಾನ ವಿಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ಜಪವೊಂದರಿಯೇನು ತಪವೊಂದರಿಯೇನು ಜಪವೊಂದರಿಯೇನು ತಪವೊಂದರಿಯೇನು ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳ ನಾನರಿಯೇ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳ ನಾನರಿಯೇ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆಣಿಸುವ ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆಣಿಸುವ ಜಲರುಹನಾಮನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವಾ ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವಾ ನಾನೇನ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಘನವಾ ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವಾ
ಹರಿ ಮುಕುಂದನು ನೀನು ನರ ಜನ್ಮ ಹುಳು ನಾನು ಹರಿ ಮುಕುಂದನು ನೀನು ನರ ಜನ್ಮ ಹುಳು ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀನು ಪಾಮರನು ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀನು ಪಾಮರನು ನಾನು ಗರುಡ ಗಮನನು ನೀನು ಮರುಳು ಪಾಪಿಯು ನಾನು ಗರುಡ ಗಮನನು ನೀನು ಮರುಳು ಪಾಪಿಯು ನಾನು ಪರಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನು ತಿರುಕನು ನಾನು ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವಾ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನೀನು ಅಣುರೇಣು ತೃಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನೀನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವಗುಣದ ಕರ್ಮಿ ನಾನು ಅಣುರೇಣು ತೃಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನೀನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವಗುಣದ ಕರ್ಮಿ ನಾನು ವಾಣಿಯ ರಸನ ಪೇತ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನೀನು ವಾಣಿಯ ರಸನ ಪೆತ್ತ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನೀನು ತನು ನಿತ್ಯವಲ್ಲದ ಗೊಂಬೆ ನಾನು ಏನೆಂದು ದೇವಾ ತಿರುಪತಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ನೀನು ತಿರುಪತಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ನೀನು ಧನ್ಯಿಸಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಬದುಕುವವ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಬದುಕುವವ ನಾನು ಬಿರುದು ಉಳ್ಳವ ನೀನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವನು ನಾನು ಬಿರುದು ಉಳ್ಳವ ನೀನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವನು ನಾನು ಸಿರಿಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನು ನೀನು ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ನಾನೇನ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಘನವ ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವಾ
ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम गोपी चंद राजा ने हरीचा चरण लक्ष लाविला हरि ओम देवा गेला सर्व पाहिला सिरियाळाचा घरा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम
श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, चक्र गदाधर राधे गोपाल, शंख चक्र गदाधर राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, नीलवर्ण कमल नयन राधे गोपाल, नीलवर्ण कमल नयन राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, शंख चक्र गदाधर राधे गोपाल, शंख चक्र गदाधर राधे, शंख चक्र गदाधर राधे गोपाल, शंख चक्र गदाधर राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाला, नीलवर्ण कमल नयन राधे गोपाल, नीलवर्ण कमल नयन
ಮಲಗಿದ ಶುಭೆ ಬನೆ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡೆ ತೋಗುವೆ ನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಮೊಳೆ ಮೇಲೆ ತಳತಳಿಸುವ ಮೂಲ ಮಾಲೆ ಹಳದೆ ನೀ ಪಿಡಿದಾಡನ್ನ ಮುದ್ದು ಬಾಲ ನಳಿನ ನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು ಜೋ ಜೋ ಯಾರ ಕಂದ ನೀನಾರ ನಿಧಾನಿ ಆರ ರತ್ನವೋ ನೀನಾರ ಮಾಣಿಕವೋ ಸೇರಿತು ಎನಗೊಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದು ಪೋರ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಮನಕ್ಕೆ ಸುಖ ನೀದ್ರೆ ತಂದು ಕೋ ಬೇಗ ಫಣಿಶಯನನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು ಜೋ ಜೋ ಅಂಡಜವಾಹನ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪಾವನ
ಲೈವ್ ಒತ್ತಾಸ್
नहीं पूरा मुंजल है नाही ते लाईव्ह जाय न्ही ते येवन आमकां लाईव्ह दिवचे आसता तशी स्वामी आरती करून वयर आरती मात वय तांगेल काम जाला जालो
लाईव्ह सकल चेक प्ले करू होता लाईव्ह होता संतोष ಕಾಣ್ತೆ ಕೈವರಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತೂ ಕಾಡ್ಕೆ ಕಂಚಿ ಕಂಚ ಹಾಂ ಕಂಚಿಪುರ ಹಾಂ ऑफ जातल्वा मस्त होतं ती सर हां यस हे कनेक्ट केली कंचे लेट जात्रा राबा प्ले जाओ हां वाट वाट तुगल पेंट मग या देऊ का नेहमी अंग तो कोण देऊ
शुभ